वावटी हो कारापूर सवण पंचायत वाठारात येवपी एक ल्हानसो वाडो. वावटी वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयचेर 45 वर्सां पयलीं सरकारान बांद बांदला. वसंत बांद अशी ह्या बांदाची वळख आसा. ह्या बांदाचेर पायपूल लेगीत बांदला. सुरवेक पसून बांद आनी पायपुलाचे देखभाली कडेन आडनदर जाल्ल्यान दोनूय बांदकामाची सामकी अवतिकाय जाल्या. बांद आनी पायपूल मोडपाक पावला. आता बांद बांधलेलो आसा पयलो इरिगेशन डिपार्टमेंटान बांधला पण 1919 बांधलेलो आसा. ते मनीस येता दोन आता गेले पण बाबाराणो आसतना करून घेतलेले आसले पण आता कितें जाला हो येवन लाकडां चड पावसाक बसता आनी मोडटा हो 2 नंबर जो पोल आसा तो सारकोच आता ह्या बांदाचो हे जाल्लो आसा मोडलेलो आसा. फुडें आता वयसून केन्ना तुका लोक येता वयता वयर कितें आहा हो बारीकसो तेंच्यांनी एक बांदाचेर ब्रिज केलो येवपा वचपाक जाय बाबाराणे म्हणून आपल्या लोकांक आनी आमकांय पायपूल हय पायपूल फायदो जातलो म्हणून. पण आता कित्याक चडशे लोकां कडेन गाडयो जाल्ल्या कारणान हिंगा कोण चड चुकवारूय येतात. पूण डेंजर आहा तो. हय डेंजर म्हणजे केन्नाय कोसोन पडोंक शकता जे लोकांनी सुद्दां तो सकयल देंवल्ले आसा. पूण बाबा राणे म्हणजे म्हाविंगचे आदले सरपंच हय पयलींचे सरपंच आसले हो म्हाविंगेन येता अर्थ आमकां खूब कितें आहा म्हणजे आमचे वाटेचे व्हांवतीन आनी अर्थ म्हाविंगेन पडटा म्हणजे कारापूर सरवण आनी म्हाविंगे पंचायत. दोनूय पंचायती. आतां बांदाचे खांबे कितें जाले म्हणटा हे बांदाचे खांब्याच्या मुनानसून सारकेच कमजोर जाल्ले म्हणजे तेजे सिमेंट वचोन ते हे जाता तुटून पडपाचे हेका आसा. म्हणजे बांद जेन्ना आडायता तेन्ना स्टील फळयो घालतात न्हू. आता 8-9 वर्सां जाली तेंच्यांनी सकयलो कॉस्मे कडलो बंद केल्ल्या कारणान थंय नवो चालू केलो बंदारो बांदलो तेंच्यांनी आनी हेका काय पळयत ना. आतां पळयच ना. तुमची मागणी कितें आहा आमची मागणी आसा एक तर तेंच्यांनी तो तोडून तरी उडोवपाचो नाल्यार कोणी त्रासान पडोंक शकता किंवा तो परत तरी रिपेर करपाचो. म्हणजे बांदचो ना जाल्यार मोडून उडोवचो. म्हणजे कोणाकूच त्रास ना तेजे. पूण तुमी कोणाक कळयल्ल्यात बी आमी ते येयल्ले त्या मनशांक 2दा सांगले सर्वे करपाक येयल्ले ते गेल्या वर्सा सुद्दां येवन पळोवन गेल्यात पूण रिपेरिंगाक कोण लक्ष घालिना. लक्ष घालिना. पण हांगासर कसली तशी वायट घटना बी केन्ना घडल्या तशी केन्ना जावंक ना. पण सांगून वचो कित्याक आतां हे आतां जे जाल्ले आसा तेजे वयल्यान केन्नाय कोणी चुकारू आनी पावस चड जालो जाल्यार कोणी हे येता वयता न्हू. तो वयलो पायपूल डेंजर आहा. पायपूल डेंजर म्हणजे जी पायपां आसा पळय तेजेर वयर 3 त्या पायपांक लागूनच तो उरला ना तो केन्नाय कोसळून पडोंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.